सर्वांक नमस्कारो. 7 वर्षाचे आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचे हार्दिक शुभाशय. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि. योग माता भारत माते का वंदन करतस. आम्ही सुरेश मल्ल मम्माले आमगेल चॅनल हाजे सारथ्यारी मैसूरचे वेदव्यास योग प्रतिष्ठान हांगेले सहयोगारी आमची गेल्यांकतीर KG to PG चेरडवां खातीर विद्यार्थी लोकां खातीर आमी 3 कार्यक्रम चिंतन केलेले, आयोजन केलेले. एक आसन म्हळ्यार योगासन प्रदर्शन, योगा बद्दल स्पीच भाषण करचें, अनुभव कथन करचें. नंतर योगासन चित्र बरोवन घेवन ताजी विवर दिवचें. आमची गेला आनी परिचय इंट्रोडक्शन आनी ताजी विवर दिवचें. ಕೆಲವು ಜನಾंनी आमची गेला आनी ಕೆಲವು ಜನಾंनी इंग्लिशान वरे कोरून भारी चंद प्रस्तुत केला. आमकां खुशी येत कसन म्हळ्यार इतोळताय ಒಟ್ಟು 18 पार्टिसिपेंट्स अंतू भागी जाल्लीं. 18 जन म्हळ्यार आलोचन करात ते चेरडाले विशेषण प्रायमरी देखून हायस्कूल चेरडाले तांणी अंतरराष्ट्रीय योग दिवसांतू कशी भाग जेवका म्हणजे तांगेले उत्साह आमकां भारी खुश जालें. ते शूट करतना तांगेले पेरेंट्स की आन की अम्म की अण्ण की आनी कोणकी सहाय करून आसता आनी तांकां त्या रिती प्रेजेंट करता जाल्यार अभ्यास करता जाल्यार तांकां कोणकी तयार करून आसता. ते कोण तांगेले योग गुरू. तांकां आमी आभारी जावन आसात आनी भारी श्रद्धेरी तुमी 3 देखून 4 निमिश भितर तुमी तें प्रस्तुत केलेलें आसा पळय. पुरा चेडवांक हांव अभिनंदन दिता. ಕೆಲವು ಜನಾನಂತೂ ಕಸಂ केला म्हळ्यार योगा बद्दल पद्य बरोवन घेवन पेटयला. ಕೆಲವು ಜನ त्या साहित्याक लायक राग घाला ते पुरो मुखार आमी प्रस्तुत करता आसत. आनी कितली चंद जाला म्हळ्यार हें आमी व्हरून घेवका, हें आमी सर्वांक वांटुका. तद्निमित्ताची आमगेले एक विनंती कसन म्हळ्यार आमगेल चॅनल आसा पळय ताका तुमी सबस्क्रायब करात आनी असल चांग विशयो कोंकणी भाशा आनी आमची गेले संस्कृती संस्कारो व्हरोका आनी वाडोवका आनी प्रसार करका. प्रचार प्रसार आनी अध्ययन करचे खातीर हें चॅनल आसचें. हें वॉलंटरी जावन करता आसचें. चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूट हें करता आसत. असले चांग विशय आमी सबस्क्रायब मात्र न्हय वॉट्सॅपार मोलाकी आमी खंयची आमी मेसेज पेटयत आसत. जाल्यार ह्या विशयो आमकां इश्ट जालेले आमगेल चॅनलाचें हें वॉट्सॅपार मोलाकी फेसबुकार की मागीर विंगड क्रम आसा पळय तांतू पूर आमी शेअर करच्याक आमी मन करया म्हणून विनंती करता आसत. आनी हें विराम समयारी आनी भविश्यांत वरे अशी आमगेले विंगड कार्यक्रम पुरो आमी चलयत आसतात. आनी हें अंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचें एक समग्र जावन आशिल्लें एक लिंक आमी तुमकां पेटयतात. तें तुमगेलें विरामारी विश्रांती इंटरवलारी समाधानेरी हें तुमी पळयत आनी पळयात म्हणून सांगता आसा. आनी उपास आमगेले उत्साह चिलुमे कोण आसा आमगेले सुरेश मल्ल मामू सदा आमगेले आमची गेले खातीर नवें आमगेले संस्कृती संस्कार व्यक्तित्व विकासा खातीर तो श्रम पावता आसा. एक सुभाषित सांगता आसा योजन कितलें करूं की जाल्यार योजक तत्र दुर्लभा. योजन मस्त आसा जाल्यार कोण तें कार्य अनुष्ठान करतले तसलें मस्त दुर्लभ आसा काय. तसलांतू इल्लो सुरेश मल्मा मेकलो तांकां आमी आत्मीय जावन घेवन मोगान तागेले ಒಟ್ಟು ಮೆಳೆಯ
ಒಟ್ಟು ಅಮ್ಮಿ ವಡ್ಯ ದೇಂಚಿ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. सर्वांक आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचे शुभाशय सांगता आसा. वंदे योग मातरम, वंदे भारत मातरम.